नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशात उदरगत प्रकल्पाची केली सुरवात. भारतीय जनता पार्टीन अस्तंत बंगालात केले क्षेत्रीय पंचायत राज परिषदेचे आयोजन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हर्च्युअली केले संबोधन. सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान गोंयकारांनी ओंपली आर्गां. पणजेत जाली सोलार सिटी पणजी कार्यशाळा. सोलार रूफटॉप यंत्रणेविशीं दिली माहिती. आणि भारत आणि मलेशिया मध्ये आयज जाता आशियाई दादल्यांच्या हॉकी वस्तादपण सर्तीची फायनल. भारत आणि वेस्ट इंडीज मधलो चौथो T20 खेळ आयज जाता फ्लोरिडात. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मध्य प्रदेशाच्या भेटेर आसात. ह्या भेटीत प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान तांच्या वांगडा हाजीर आशिल्ले. मध्य प्रदेशात जाल्ल्या कार्यावळीत मध्य प्रदेशाची समृद्धी आनीक समृद्ध करपाची संद आपणाक मेळ्ळी. आयज देशाच्या गरीब कल्याण योजनेचो लाव गरीब आदिवासींक मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी उलयताना सांगले. सागर की धरती, संतों का सानिध्य, संत रविदास जी का आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग से, हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सब महानुभाव देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है. और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है. 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा. गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है. आप सब अच्छे से जानते हैं पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी. लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं इन सब के साथ खड़ा हो. हम उनकी आशाओं आकांक्षाओं को सहारा दें. त्या काळात मुघलांच्या जुलमाक लागून समाज झगडटालो. संत रविदासजी समाजाक एकठांय करताले आणि तांचे आड लढपाक शिकयताले अशें प्रधानमंत्र्यांनी या कार्यावळीत उलयताना सांगले. जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए. रविदास जी ने कहा था पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रैदास पराधीन सौ
कौन करे है प्रीत, यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सागर हांगा समाज सुधारक संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदास जींक समर्पित 100 कोटी रुपया खर्चून उबे जावपी संत रविदास मंदिराचे लेगीत भूमिपूजन केले. हांगा उबारपी भव्य स्मारकात संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदासजीच्या जीण, दर्शन आणि शिक्षणाविषयी कला संग्रहालय असतले, तसेच भक्त निवास असतले. भारतीय जनता पक्षान अस्तंत बंगालाच्या हावडा हा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषदेचे आयोजन केले. या कार्यक्रमाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान संबोधित केले. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक मेळून आपणाक सदांच प्रेरणा मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. पूर्वोत्तर भारत देशाच्या विकासाचे इंजिन जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळे. जब मैं पार्टी के कार्यक्रम में आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो हमेशा मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता दिन रात कोई पद की अपेक्षा के बिना मां भारती का जय जयकार करने के लिए पूरी शक्ति से जुटे हैं. पूर्वी भारत में देश के विकास का एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन, उसका पूरा पूरा सामर्थ्य हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में है. वहां प्राकृतिक संसाधन भी भरमार है और वहां ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी हमारे नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है. विरोधी पक्ष लोकसभेत चर्चे वेळार सदनांतल्यान भायर सरले. विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्तावाचेर वोटिंग करपाक भियेले असो थोमणो प्रधानमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाचेर टिका करतना मारलो. पक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए, बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदिया न्यूज, सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें. जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर. You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV and number 2 on Free Dish.
विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। गोयचे पहिले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान आयज गोंयकारांनी तांकां आर्गां ओंपली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्तांनी भाऊसाहेबांच्या मिरामार दर्यादेगेवेल्या समाधी थळाचेर फुलां ओंपून भाऊसाहेबांच्या यादीक अभिवादन केलें। आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाऊसाहेबांच्या मिरामार हांगाच्या समाधी थळाचेर वचून आर्गां ओंपली। हे वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार अलेक्स सिक्वेरा, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, डीजीपी जसपाल सिंग, जिल्लोधिकारी मामू हागे, जिल्लो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन आनी बांदोडकर हांची फामिली हाजीर आशिल्ली। मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्तांनी भाऊसाहेबांच्या समाधी थळार फुलां ओंपली। उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं समाधी थळाच्या नूतनीकरणाच्या नामफलकाचें अनावरण जालें। भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान राज्यांत वर्सभर वेगवेगळे व्याख्यानमाला आनी कार्यक्रम आयोजीत जातले। येवपी वर्सभरात समाधी थळाच्या नूतनीकरणाचें काम पुराय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें। स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 50वी पुण्यतिथी 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली ओंपतां। 50वी पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकारान वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यांत आयच्या दिसा आनी फुडले वर्सभर मेळून एक ठरावीक कार्यक्रम हे वेगवेगळे अशा पद्दतीचे कार्यक्रम करपाचें थारायलां। भाऊंचें समाधी स्थळ जें आसा भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती स्थळ हाचें पुराय रिनोवेशन करपाचें थारायलां आनी हे रिनोवेशनचें काम आयज आमचो फावंडेशन स्टोरी जातलो रोखडेंच हें काम जातलें। फुडल्या वर्सभराच्या भितर ताचें काम पुराय जातलें। गोवा फुटबॉल असोसिएशन आनी GFDC हांच्या जोडपालवान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषकाचें आयोजन करपाचें थारायलां। फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर हो कार्यक्रम आयोजीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। सरकारान GFA म्हणजे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आनी GFDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां, जेणे करून भाऊ हे फुटबॉल प्रेमी आशिल्ले। ताच्या निमित्तान गोंयांतलो फुटबॉल टॅलंट यंग भुरगे हे समोर येवचे आनी तांकां खेळपाचो एक वाव मेळचो। हो एक कार्यक्रमाचो आयोजन फुडल्या एक 3-4 म्हयन्यां भितर फुटबॉल भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक फुटबॉल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज जातलो। एड्युकेशनल कार्यक्रम भुरग्यांक भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कार्यकाळांत पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचो विकास कशा पद्दतीन जाला हो तांच्या समोर दवरपाक आनी पत्रकारांच्या बरोबर भासाभास तेन्नाचें गोंय आतांचें गोंय हाजेर भासाभास अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेळच्या वेळी दवरले वयतले। विशेश करून आमी म्हणटा जाका लेक्चर सिरीज जी दवरपाक जाय आमी विजन ऑफ गोवा हाजेर भर दवरता आसतना अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम हे गव्हर्मेंटाच्या वतीन आयोजन केला। खंयच्याय सरकारी शाळांचे उरिल्ले नूतनीकरण दुरुस्ती वर्सा भितर पुराय करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें। निश्चितरित्या भाऊसाहेबान केल्लें काम हे आमी परत एकदां म्हणजे आमी प्रत्यक्ष तर भाऊसाहेबाक पळोवपाक पावूंक ना, पण तांच्या स्मृतींतल्यान तांचें काम विशेष करून गांवागांवांत आसतली प्रायमरी शाळा हे आमी तेच शाळे खातीर गोंयचे लोक हे शिकपाक शकले, गोंयचे लोक हे शिक्षणाच्या वतीन वचपाक शकले। आज हांवूय बी प्रावडली सांगता म्हजें प्राथमीक शिक्षण जर खंय जालें आसत जाल्यार तें म्हज्या गांवांतल्या प्राथमीक शाळेंत जालें आनी म्हणून तर म्हणजे ह्या वर्साच्या निमित्तान आमी मॅक्झिमम शाळा ह्यो खूब फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत रिनोवेट जाल्यो, नवीन बांदून जाल्यो, बट तरी सुद्दां एखादी दुसरी शाळा जर रिनोवेट जावपाची उरल्या आसत जाल्यार ह्या पूर्ण 1 वर्साच्या भितर ती शाळा जी आसा ही परत एकदां रिपेर रिनोवेट ही केली वयतली। निश्चित ह्या वर्सा खंयसरूच एकेय शाळेचें कामकाज हो उरचो ना हाजी आमी खबरदारी घेता। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयच्या भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान पोन्ने सचिवालय आनी पर्वरीच्या सचिवालयांतल्या भाऊसाहेबांच्या पूर्णाकृतीक फुलां घालून आर्गां ओंपली। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन या मोहिमेची सुरुवात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल राज्यात केली। आझादी का अमृत महोत्सव आणि भारताच्या अमृत काला निमतान पुराय देशभर ही मोहीम आयोजित केल्या। भारताची एकूच माती आणि शौर्य मनोवपा खातीर तशेंच भारताचो स्वातंत्र्य संग्राम आणि देशान केल्ल्या प्रगतीक सलाम करपाक ही मोहीम सुरू केल्या।
गोंयभरांतल्या पंचायतींतल्यान प्रत्येक गांवांतल्यान माती एकठांय करून ती दिल्लीत धाडटले. तशेंच तरणाट्यांनी ह्या वेळार पंचप्राण प्रतिज्ञा घेतली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या मोहिमे विशीं उलोवप केलें. अमृत काल में पंचप्राण, तो पंचप्राण कितें? तो पंचप्राण सांगता आसतना विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य की भावना, यात पंचप्राणाची आताच तुमकां शपथ आमची पंचायती सेक्रेटरी हांणी दिली. हो कार्यक्रमाचो मूळ उद्देश कितें हो आमकां सगळ्या जाणांक समजपाक जाय आणि ताकाच लागून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी अमृत काळात म्हणजे देशाक स्वतंत्र जावन आज 75 वर्सां पुराय जाली. फुडल्या 25 वर्सांचे लक्ष दवरून भारत देश फुडे वता आणि ताका लागून आमी म्हणटा की इंडिया @ 75 आणि आझादी का अमृत काल म्हणटा आसतना आमी विकसित भारत @ 2047 फुडल्या 25 वर्सांचे लक्ष आमच्या मुखार आसा आणि फुडल्या 25 वर्सांचे लक्ष आसतना आमी पळयता की विकसित भारताचे स्वप्न आमी पळयता आणि त्या विकसित भारतात आमच्या मदली एकजूट ही जे आसा हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन हे सगळे एक आसपाक जाय. पयली आमी ह्या देशाचे नागरीक आसा आणि ताज्या उपरांत आमकां धर्मान जातीच्यान आधारलेले आसा आणि ही एकजुटता जर आमी एकत्ररित्या दवरली म्हणजे राजदान जशें सांगले देश प्रथम द्वितीय बाकीचे सगळ्यात पयली नेशन फर्स्ट ही भावना आमच्यात आसपाक जाय आणि ती आसप ही गरजेची आसा. मनोहर पर्रीकर युवा विज्ञानीक पुरस्कार 2023 खातीर अर्ज मागयल्यात. विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापन खात्यान भारतीय विज्ञानीक आनी तंत्रज्ञांक कडल्यान हे अर्ज मागयल्यात. ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करतल्याची पिराय 31 डिसेंबर 2022 मेरेन 35 वर्सां सकयल आसची पडटली. 15 सप्टेंबर 2023 मेरेन हे अर्ज करचे पडटले. मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव समितीचे अध्यक्ष जुजे मॅन्युअल नोरोना हांणी पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. Now, I think both of you have covered just about everything that needs to be said. The most important message here is how do we get this announcement across the country, because this is an award for any Indian citizen, and we would very much like to see the better known institutions, organizations, technologies from across the country expressed interest in this award. We, under Dr. Khabro's leadership, we expect to rope in the best of our scientists to make the final selection so that this becomes one of the prestigious Young Scientist Awards of the country. समितीचे आदले अध्यक्ष आणि भारतीय अणु संशोधन आयोगाचे आदले अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर हांणी या पत्रकार परिशदेत माहिती दिली. So with this, I must return back to Mr. Narona, expressing great happiness that we have a chance, I have a chance to be a part of this important endeavor. पणजेत आयज सोलार सिटी पणजी कार्यशाळा जाली. या कार्यशाळेत सोलार रूफटॉप यंत्रणेविशीं माहिती दिली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण केलें आनी ह्या वेळार उलोवप केलें. For Residential Welfare Association, the central financial assistance is 20% and the state government provides a subsidy restricted to the 50%, including the central for the prosumers of the residential up to LT level having the solar plants up to 90 kV size. The state government has also provided 20% of the subsidy to the commercial establishment. The Goa government has identified 15 locations in the city of Kochi for the installation of the solar tree around a 15 kV capacity each. The commercial establishment has sponsored towards the establishing the solar tree and availed the rebate in their electricity supply bill. Also,
Innovative technologies like the building integrated photovoltaic is demonstrated in the pilot project at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium can be adopted by installing the solar panel vertical on the walls of the building. The state government has launched the portal in association with the Energy Swaraj Foundation for the course of energy literacy training. The training will help all the individual commercial establishment to improve energy efficiency and reduce their energy consumption. I urge all of you to take up the training from the goaispal.org. I acknowledge the efforts of GADA and GIZ in developing the model for transforming the city to renewable city that will be discussed during the course of this workshop. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भ्रष्टाचार अजिबात न सोंसपाचे भारताचे धोरण आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. लोकांनी सामुहीक रितीन भ्रष्टाचारा आड झुजपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. आयज कोलकातात G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री पावण्यावेले बसकेक तांणी संबोधीत केले. भारतात प्रशासनांतल्यान भ्रष्टाचार हुमटावन उडोवपाक आनी पारदर्शकता हाडपाक सरकार बांदिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. The impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery and ultimately it diminishes people's quality of life. In the Arthashastra, Kautilya asserts that government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. Achieving this goal requires combating corruption, and that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर आसात. तांणी कच्छांतल्या गांधीधाम हांगा इफ्को नॅनो युरिया प्रकल्पाचो बुनयादी फातर घालो. ह्या भेटे वेळार मंत्री शाह कच्छ आनी गांधीनगर जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण तशेंच बुनयादी फातर बसयतले. इफ्को तरल DF बहुआयामी फायदो देशाक दितलो. ताका लागून आमची भूंय सुरक्षीत उरतली अशें शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. तरल उर्वरक मल्टी डायमेंशनल फायदा देश के अर्थतंत्र और कृषि क्षेत्र को देने वाला है. नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी. इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा. इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में जो किसान धरती की उर्वरकता कम होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो चुनौती से उसको मुक्ति मिलेगी.
तरणाट्यांनी देशाच्या प्रगतीत योगदान दिवचे असो उलो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी मारला। आंतरराष्ट्रीय युवा दिसाची पोरबी भेटयतना ते उलयताले। 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाक योगदान दिवपाची मागणी तांणी केली। Celebrates the International Youth Day, and I would like to congratulate each and every one. Let us pledge that we're going to make India as a developed country before 2047. This is the time from Amrit Kal. The time starts now, and youth will have a large role to play. And I'm sure on the International Youth Day, we can pledge that in one area, at least in one area, we will make our contribution and work for the progress, unity of our country. बाणस्तारी भिरांकूळ अपघातातले जखमींचेर गोय वैजकी इस्पितळात उपचार चालू आसात आणि सगळे जखमी धोक्याच्या भायर आसात। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जीएमसीत वचून जखमींची भेट घेतली। ह्या अपघातात मरण आयिल्ल्यांक सरकारा वतीन योग्य भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले। चेन्नईत चालू आशिल्ल्या आशियाई दादल्यांच्या हॉकी वस्तादपण सर्तीच्या फायनलीत आयज भारत मलेशिया आड झुजता। काल भारतान सेमीफायनलीत जपानाचेर 5-0 गोलांनी जैत मेळयले। कालच्या दुसऱ्या सेमीफायनलीत मलेशियान दक्षिण कोरियाचेर 6-2 गोलांनी जैत जोडले। आयज तिसरी सुवात मेळोवपा खातीर जपान आनी कोरिया मजगती खेळ जाता। भारत आणि वेस्ट इंडीज मदलो चौथो T20 क्रिकेट खेळ आयज जातलो। 5 खेळांच्या ह्या माळेंत वेस्ट इंडीज 2 मॅची जिखून आघाडीचेर आसात, जाल्यार भारतान 1 खेळ जिखला। फ्लोरिडात जावपी ही मॅच भारतीय वेळे प्रमाण आयज सांजे 8 वरांचेर सुरू जातली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.3 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यात उणें तापमान 24.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मध्य प्रदेशात उदरगत प्रकल्पांची केली सुरवात। भारतीय जनता पार्टीन अस्तंत बंगालात केले क्षेत्रीय पंचायत राज परिषदेचे आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हर्च्युअली केले संबोधन। सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान गोंयकारांनी ओंपली आर्गां। पणजेत जाली सोलार सिटी पणजी कार्यशाळा। सोलार रूफटॉप यंत्रणेविशीं दिली माहिती। आणि भारत आणि मलेशियामध्ये आयज जातली आशियाई दादल्यांच्या हॉकी वस्तादपण सर्तीची फायनल। भारत आणि वेस्ट इंडीज मधलो चौथो T20 खेळ आयज जातलो फ्लोरिडात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।